आज आम्ही आमच्या हांगा नवीन बिचोलेच्या बायपासाचेर आज सकाळीच म्हाका 8 कॉल येयलो की हांगा ही गरड कोसळ्ळ्या आनी सगळी रस्त्यार आयल्या. सो इमिजिएटली हांव प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार आमचो तो लिवेर आशिल्लो पण तांणी घेतलो फोन कारवालो आनी एईक आनी कन्सर्न पुलिशेक हांव इन्फॉर्म केलें, मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें. इन्फॉर्म करपाक एक म्हणजे कितें आसा पुलिशेक आनी मामलेदार सो दॅट रस्तो ब्लॉक करपाचो आनी कितें जर अनटुवर्ड डॅमेज आनी जावंक जायना, वाडोवंक जायना. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा इन्स्पेक्शन घेवपाचें इन्फॉर्म करून हो जेन्ना रस्तो हांव एक 4 दीस पयलीं पळयलो आनी तेन्ना हांव ही फोटो धाडलेले. हो दिसर फुडें एक तो गुणो बी येयलो. हो म्हटलं ह्या पावसाक पडटलो म्हणजे ताका सरळ सांगलेलो आसा म्हज्या कडेन प्रूफ आसा आनी म्हाका तेणें सांगलें ही लूक इन टू इट. आतां हांव नको त्याच्या नंतर कितें केलां काय तांणी. मेन मागीर कितें आसा जेन्ना आतां ही कडेन उलयलो तेन्ना जर तुमी पळयशात ही सगळी भिंत इतली स्ट्रेट आसा, हाका रिटेनिंग हॉल बी कांय ना. बरें ही जर अशी आसा तुमकां जर खबर आसतली खूब वर्सां पयलीं आमचे जेन्ना मांडवी ब्रिजाच्या वयर असेंब्ली कडेन येतना तेन्ना केल्ली ती सुद्दां कोसळ्ळेली आनी मागीर तिका म्हाका दिसता तेन्ना चर्चिल आलेमो म्हाका दिसता PWD मिनिस्टर आसलो इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. आनी मागीर ती स्टेप्स केल्ले आनी ताका मागीर ती झाडां लायली, जाळी लायली, हें सगळें प्रोटेक्शन केलें. हांगा जर पयशे स्टेप बी कांय ना. तांचें एकूच हें कितें की सायटीचे जे कोण लँड ओनर आसा तेंच्यांनी जागा दिवंक ना. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो तांकां, जागा दिवंक ना. जर तुमी सेफ्टी रस्त्याची करूंक ना जाल्यार केल्ल्याचूच कितें. यू शुड एक्वायर दॅट प्लेस. सेफ्टी पळोवन करात रस्तो न्ही, कांय प्रॉब्लेम नसलो. आनी हे जर तुमकां अशें सगळें दिसलें जाल्यार कित्याक तुमी घाई गडबडीन आशिल्ले, कोणाक इतली घाई गडबड आशिल्ली. म्हाका इतकेंच आसा कन्सर्न म्हणून म्हणजे हांव त्या एक फर्स्ट टायम मेळटा, म्हाका खबरूय ना तो रस्तो. हांव फर्स्ट टायम मेळटा मरे तुका. तूं म्हाका मेळ्ळा केन्ना मेळ्ळा तो इन्स्पेक्शन. सो आय कांट रिमेंबर वेट दॅट. सो त्या एक आनी तांकां हांकां सांगता की म्हाका कन्सर्न आसा ते आमच्या लोकांचो कन्सर्न आसा. कोणीय जर ती माती पडत जाल्यार कोणाच्या गाडयेचेर पड. फॉर्च्युनेटली शांतादुर्गे देवीचे कृपेन हांगा कोणाक कांय जावंक ना, ही आमकां कन्सर्न आसा. पण जर तीच जर काम आसतना जर आमी येवन तांकां जर हें सांगलेलें जाल्यार वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दॅट. ते इंजिनियरान डिसायड करपाचें न्ही, सेफ्टी तेची आसा. आनी दुसरो म्हजो एक व्हडलो क्वेश्चन आसा न्ही, असले केन्ना जातूक सुरू अकावंटेबल कोण, हू इज अकावंटेबल. कन्सर्न ऑफिसर शूड बी अकावंटेबल. हो आतां ऑफिसर आमचो येयी आयलो, हो कितें अकावंटेबल. ताका ताचो पगार मेळटलो, सगळें जातलें, इन्क्वायरी जावची ना, परत एक ते एस्टिमेट करतले, परत सगळे थोडे कोटी मोडटले, जालें, परत खंय तरी पडटलें. हें आसपाक जायना. द ऑफिसर हॅज टू बी अकावंटेबल. नाल्यार तेणी सांगपाचें बाबा हांगा जागा आपणाक ना मेळना, प्रॉपर स्टीप घेवपाक आमी करूं शकना म्हणून सरळ मारपाचें. कित्याक करतात तुमी, कित्याक रिस्क अशें घेतात. सो हांव इतलेंच सांगूंक शकता सगळ्या लोकांक हेच्या वाचून. हांव आतां फुडाकार घेतलो आनी जाता तितकी रिटेनिंग हॉल बी घालपाचो सगळो प्रयत्न करतलो. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर सकाळीं हांव 8 उलयलां, म्हाका 5 फोन आयिल्लो. म्हणजे हांगच्यान एक गाडयेच्यान कोण तरी वतालो त्याने म्हाका फोन केलो, दोतोर अशें जाला म्हणून. फुडाकार घेवन सगळें करतलो. एक्वायर करपाक जाता जाल्यार एक्वायरी जागा करतलो. बट वी नीड टू फायंड आउट सोल्युशन. कालपासून जो जोरदार पाऊस पडटा त्यामुळे म्हणजे आता सांखळे आनी बिचोले बायपास हो रोड जो जाल्लो आसा त्या हांगासर लँड स्लायडींग जाल्लें आसा. त्यामुळे ही पाहणी करपाक लागून आमी येयल्ले. आनी आमच्या बरोबर हायवे ऑथॉरिटीचे AE श्री प्रितेश नायक आसले आनी तेंच्या कडेन उलयल्ले. आमचे बिचोलचे आमदार श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांगासर पावपाचे आहा थोड्या वेळान. हे जे लँड स्लायडींग जाल्लें आसा ते कशें फुडें जावचें न्हू आनी फुडें हेजेर आमी उपाय व्हरलेलो आसा तो गोवोरमेंटाक सांगतले आमी. जें कितें करपाक जाय तें सुरक्षील मार्गान म्हणजे जो लँड ओनर आहा ताका कॉन्फिडन्सान घेवन तेज्या कडली जी जागा जर आमकां संपादन करपाक मेळ्ळी इमिजिएटली जाल्यार जी रिटेनिंग वॉल हांगासर जी जावपाक जाय ती पूर्णता रिटेनिंग वॉल जावपाक जाय अशें आमी प्रयत्न करतले. म्हणजे इन फ्युचर भविश्यान सुद्दां केन्ना अशी दुर्घटना जावची न्हू. आतां ही हायवे जी जाल्ली आहा ते हायवेन खंय तरी कमतरता आसतल्यो, खंय तरी त्रुटी आसतल्यो. त्रुटी आमकां जशें जशें दीस येता तशें तशें कळटा. आयज आमकां काही नागरिकांनी सूचना केल्ली आसा खंय तरी रस्त्याक खड्डो पडलेलो आहा आनी कितें तरी दुर्घटना जाता कित्याक गोरवां भितर देंवता अशे तरेच्यो वाटोय बी आसा. ते सगळे वाटो बिटो बंद करून सविस्तर ही जी हायवे आहा ती पूर्णता सेफ जातली हेजेर आमी नियंत्रण दवरतले आनी सरकाराच्या मदतीन हे सगळें करून घेतले.